नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. वीज बिलांक लागून तापला राज्यातले राजकारण. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन केलो खर निषेध. वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग करात रद्द. आप पदाधिकाऱ्यांची सरकारा आड घोषणा. धारबांदोड्यात 2 मोटरसायकलींमदी घडलो भिरांकूळ अपघात. 69 वर्साच्या विजय चव्हाणाक आगताक आयले मरण. जाल्यार दुसऱ्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू. सांगे म्हालांतल्या कुमारी भाटी वाठारांतल्या एका घराचेर कोसळ्ळे व्हडले पणसाचे झाड. 1.5 लाख रुपयाचे जाले लुकसाण. सुदैवान टळी जिवीतहानी. पारशेच्या खाजनगुंड बांदार पातळ्या कोयराच्यो राशी. कोट्यांनी खर्च करून बांद बुरसो उरिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. कोयर बेगोबेग लावचो तडीक थळाव्यांची थेट मागणी. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 14 ते 20 जून मेरेन वातावरण आसतलें शांत आनी स्थिर. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी अनमोड घाटार ट्रक कोसळ्ळो देंगणात. ह्या भिरांकूळ अपघातात अस्तंत बंगालांतल्या एका दादल्याक आयलें मरण. जाल्यार ड्रायव्हर जालो साल्वार. आता पळयात खबरो विस्तारान. वीज बिलांक लागून राज्यातले राजकारण तापला. आम आदमी पक्षान आयतारा फोंड्या वीज बिलां वाडिल्ल्यान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन खर निषेध केलो. नागरिकांक दिल्ली वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी करीत आप पदाधिकाऱ्यांनी सरकारा आड घोषणा केली. सांगे म्हालांतल्या कुमारी भाटी वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडले पणसाचे झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत सुमार 1.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून झाड कातरपाक सुरू केला. सुदैवान जिवीतहानी टळी. पारसे खाजनगुंड बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक, फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात. जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्लें. मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आम्ही सध्या आसात पारसे खाजनगुंडो बांध हा एक परिसर ब्युटिफिकेशन तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी WRD मार्फत 3.5 कोटी रुपये खर्च करून एक परिसर बऱ्यापैकी तयार केलो. हो परिसर ब्युटिफिकेशन करचो अशी कोणीच मागणी करूंक नाशिल्ली. पूण दूरदृष्टी दवरून त्या वेळार मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी हो परिसर एक सुशोभीकरण केलो आणि हांगासर हजारोनी पर्यटक येतात, देशी येतात, विदेशी येतात, थळावे नागरिकय येऊन मनोरंजन करीत असतात आणि त्या नजरेतून सगळ्यांनी प्रयत्न करून हो परिसर स्वच्छ दवरपाची सगळ्यांची जबाबदारी असता. हांगासर जर आम्ही पळयले जाल्यार काही पर्यटक किंवा नागरिक येतात, बियरी पितात. बियरी पियल्या उपरांत एकठांय जे बाटले दवरपाक जाय ते बाटले दवरीन आणि काही जण फोडूनय उडयतात, काचाय लागतात. काही जर इजा कोणाक जाली जाल्यार ताची जपसालदार कोण घेतलो अशी ही स्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा. हांगासर जे वाठार आशिल्ले ते वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान करताले ती सध्या पडींग आसा, ती जावची
ह्या नजरेतून आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या बांदाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले अशें तांचो संकल्प आशिल्लो, पूण त्या उपरांत हांगासर तशा पद्दतीची शेती पुन्हा उगोवंक ना. ती जर उगयली जाल्यार हांगासर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येवन हरीत परिसर पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणात जे क्रांती शेतीद्वारे घडटली ती घडपाची शक्यता आसा. त्या नजरेतून परत प्रयत्न करपाक जाय. शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे कितें जर समस्या आसात किंवा आनी कितें डिफिकल्टी आसात ते आयकून घेवपाक जाय. आता ह्या बांदाचेर पुन्हा एकदा 4.5 कोटी रुपये खर्च करून आणि ब्युटिफिकेशन करपाची येवजण आमचे आताचे आमदार जी दारुलकर हांणी आरंभलेली आसा. तांणी ह्या बांदाकडे बऱ्यापैकी लक्ष दिले, पूण स्थळाव्या पंचायतींनी पुढाकार घेऊन जर ह्याची देखरेख करपाक जाय आणि त्या नजरेन देखरेख केली जाल्यार एक ब्युटिफिकेशन केल्लो परिसर आनी बरो जातलो. हांगासर काही लघु चित्रपटाचे म्हणा जायरातदारांचे चित्रीकरण सुरू असता, शूटिंग वेगवेगळ्या पिक्चराचे हांगा जाल्लें आसा आणि एक परिसर एक सुंदर परिसर असो हांगा दिसता. त्या नजरेन सरकारने हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत ताची देखरेख त्याच पद्दतीन करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हवामान खात्यान 14 ते 20 जून मेरेन पुराय सप्तकाभर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण शांत आणि स्थिर आसतलें अशें अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या काळात कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. आयतारा फांतोडेर रनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रक सरळ देंगणात कोसळिल्ल्यान ट्रकात आशिल्ल्या क्लिनराक आगताक मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हर साल्वार जाला. कुळे पुलिसांनी पंचनामा करून फुडली चवकशी सुरू केल्या. आम्ही अनमोड आसा अनमोडच्या जाग्यार राती सकाळचे 3:30 सुमार एक ट्रक अनमोड घाटार कोसळ्ळो. ही रेंव कर्नाटकाच्यान जी रेंव सप्लाय जाता ती रेंव घेवन तो हांगा येतालो. ती लिगल जाता काय इलिगल जाता हो फुडलो प्रश्न आसा. पूण जी गाडी आयज ती धरीन कोसळ्ळ्या कितें त्या टनाचेर तेजो ब्रेक कितें तरी लागनासलो आनी तो ड्रायव्हर चलतालो आनी तेजे वांगडा क्लिनर आसलेलो तपास मित्र म्हणून हो वेस्ट बेंगलाचो. तो हांगा मरण पावलो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका कांय जावना, तो सुखरूप आसा. सध्या कुळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता आणि गाडी कोण चलयता हे सध्या प्रूव अजून काय तरी लागना, पूण ड्रायव्हर हांगा आपूण चलयतालो आनी तेजे भशेन हांगा इन्क्वायरी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ केडेकर. पावसाळो राज्यात पावलो तरी पावसाची तीव्रता अजून अपेक्षेप्रमाण जावंक ना. पूण वाऱ्याक लागून झाडां मोडप, वीज खांब्यांचेर झाडां पडप, जनावरां आडखळप, रस्त्यार आडमेळी येवप अश्यो घडणुको वाडल्यात. हे फाटभुंयेर उजो पालपी दळान तोखणायेची कामगिरी केल्या. फाटल्या 15 दिसांत शेकड्यांनी आपत्कालीन कॉलांक जाप दिल्या. फाटल्या 15 दिसांत उजो पालपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा खात्याक वट्ट 299 आपत्कालीन कॉल आयल्यात. तातूंतले 156 कॉल पावस आनी बदलत्या हवामानांतल्यान निर्माण जावपी परिस्थिती कडेन संबंदीत आशिल्ले. ते भायर 55 उजो पालोवपाच्यो घडणुको, हेर 82 आणीबाणीच्यो परिस्थिती आनी उदका संबंदीत 3 जाल्यार 3 हेर घडणुको नोंद जाल्यात. झाडां काडून उडोवप, वीज खांब्यांचेर झाडां पडप, रस्त्यां मदीं आडखळ येवप, जनावरां आडखळून पडप अशा घडणुकांनी खूप वाड जाल्या. दरेक घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालपी दळाचो पंगड बेगोबेग थंय पावता आनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडटा. ह्या काळात दळान बेगीन आनी प्रभावीपणान प्रतिसाद दिवन 63 लाखां वयर मोलाची मालमत्ता वाचयली. पूण पावसाक लागून 11,95,000 मालमत्तेचें लुकसाणूय नोंद जालां. चडशा प्रकरणांनी एका वराच्या भितर आडमेळी निवळ करून सामान्यताय परतून मेळोवपाक लागल्यात म्हणून नागरीक उजो पालपी दळाच्या यत्नांची तोखणाय करता.
फुडल्या काळात पावस चड तीव्र जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शक्त पुरायपणान तयार उरता. तशेंच नागरिकांनी सादूर रावचे आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावानूय राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो. हाचे वांगडाच काँग्रेस मांड नांवाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला. पळयात. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणार जागृताय निर्माण करतली खंय. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत उलयतना आमदार आलेमावान भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताआड भाजपा निर्णय घेता असोय आरोप ताणें केला. ह्या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली. दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते, फुडारी, समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. ह्या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रस्न एकठांय करतले अशें आलेमाव हाणें सांगलें. लोकांचे प्रस्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितानाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ले कायदे रद्द करतले अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. शेनवारा रातीकडेन पणजेच्या मांडवी पुलावयल्यान उडी मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. लोकांनी म्हायती दिल्ल्या उपरांत उजो पालपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धांव घेत बायलेक सोदपाचें काम सुरू केलें. तशेंच पुलिसांनी हे घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या. पळयात. कोल्ड से पंजिम की तरफ जा रहा था, तो मैं इतना जा रहा था तो लड़की यहाँ से रोकी और उसके ऊपर बैठी हुई थी, मतलब ठीक है. तो बोला कि लड़की ऊपर क्यों बैठी हुई है. तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को अजीब लगा, तो मैंने स्कूटी यू टर्न मारी वहाँ से. तो जैसे मेरा स्कूटी का मुँह इधर की तरफ हुआ, देन मैंने देखा कि वो लड़की जंप मार गई और मैंने 10 से 12 मिनट तक उस लड़की को यहाँ पानी के अंदर तैरते हुए देखा. मैंने बहुत आवाज़ में हमारी बोट वगैरह को, देन वो पानी के अंदर गया. पावसाळो आयिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग चड धोक्याचे जाल्या. दर्याची ल्हारां चड खर जाल्या. बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी उदकांत देंवपाचो साहस करचो न्हय अशें लायफ गार्ड्सांनी सांगलां. राज्यांतल्या दर्यादेगेर लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात आनी धोक्याचे संकेत दिवपा खातीर तांबडे बावटे लायल्यात. गोंयांत पावस सुरू जाल्या उपरांत दर्यादेगेची परिस्थिती चड धोक्याची जाल्या. ताका लागून लायफ गार्ड एजन्सी आनी मरीन कंपनीन थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक दर्यांत भितर सरपाक टाळचें अशें सांगलां. राज्यांतल्या 54 दर्यादेगेर 450 परस चड प्रशिक्षीत लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्याची सतत गस्त चालूच आसा आनी पर्यटकांक सुरक्षेच्या उपायाचेर सल्लो दितात. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी तांबडे बावटे लायन धोक्याची शिटकावणी दिल्या. दर्याच्या बदलत्या हवामानाक लागून दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात, देखून पर्यटक दर्याक व्हांवून वचपाचो धोको आसता. दक्षिण गोंयांत 30 जाल्यार उत्तर गोंयांत 24 दर्यादेगेंनी लायफ गार्ड तैनात केल्यात. ते भायर मये तळें, दुधसागर घसघसो, सावरी घसघसो, म्हावाचो गुणो ह्या पर्यटन थळाचेर खाशेली सुरक्षा वेवस्था केल्या. सध्या दर्याक उगडल्यान दर्यांत पेंवप, उदकांतले खेळ, नुस्तेमारी अशा कार्यावळींचेर बंदी घाल्या. ते भायर पावसाक लागून निसर जाल्ल्यान फातराच्या वाठारांनी लोकांनी चड जतनाय घेवपाची सल्लो दिला. मजगतीं सेल्फी खातीर धोक्याच्या सुवातेर वचप, सोरो पिवन उदकांत भितर सरप वा वीज वादळाच्या वेळार दर्यादेगेर वचप टाळचें अशें लायफ गार्ड संघटनेन लोकांक शिटकावणी दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई जाटये हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाली. पयलेच फावट मतदान पत्रिके वरवीं ही वेंचणूक जाता. सरळ 2 गटां मदीं ही वेंचणूक जाता. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लडयतात. देखून सगळ्या ट्रक मालकांची वेंचणुके कडेन नदर लागून रावल्या. जे बिचोली ट्रक ओनर एसोसिएशन ऑफ सेजा मायनिंग बिचोली मायन ह्या इलेक्शनाक हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उबो रावल्लो आसा. हांवें आतांच म्हजें वोट कास्ट केल्लें आसा. हे जे इलेक्शन आसा हे आमच्या एसोसिएशनाचे पयले फावट अशें बॅलेट पेपराचेर आमी इलेक्शन घेतात. हे इलेक्शन घेवपाचें तात्पर्य इतकेंच की कंपनी
जी सदांच आमी मिटिंगेक वयताना तुमी इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून आमकां सांगताले, कित्याक सिलेक्शनान जी कमिटी वयता ती मागीर एक 8-9 म्हयन्यांनी परत आनी कोण तेवटेन वचून तेवटेन सिलेक्शन जातलें म्हणून एक आमी सगळे ट्रक मालकांनी अशें डिसिजन घेतलें की इलेक्शन करून इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून. पॅनलां 2 जालीं जावं आनीक कितें जालें हें कांयच ना, कित्याक लास्टाक ऑब्वियसली ट्रक मालकूच सगळे आसा आनी जे कोणूय निवडून येतले ते फाल्यां ट्रकाचो जो आमचो जो बिजनेस आसा तोच मुखार घेवन वयतले. हांव आमचे जे 180 जे ट्रक आहा आनी तेंचे मालक आसा तांकां विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या मतदानाक पार्टिसिपेट जावचें आनी बरे उमेदवार आसा तांकां त्या उमेदवारांक निवडून हाडचें. आमच्या ट्रक एसोसिएशनाचे इलेक्शन आहा तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी फर्स्ट टायम बॅलेट पेपराचेर आमचें वोटींग जाल्या तेन्ना निवडून फुडें इलेक्शनाक निवडून येयल्या उपरांत सुरळीत प्रमाणे फुडें आमी धंदो आमचो सांबाळटले आनी एकत्र रावन काम करतले. 2 पॅनल आहा न्हू? 2 पॅनल आहा, एक आमचे आनी एक ऑपोजिशन दुसरो आहा. कोणाचें निवडून येयल्यार आमी एकत्र रावन काम करतले. कुळे वाठारात सध्या पत्रकारांनी काडिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. पुलीस खाजगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा. आता हे गाडयांक ताला मारिल्ले पयशे जाल्यार खाजगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले हे एक कुवाडे. मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली, तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटलें अशें एसपीन सांगलां. पळयात. ते बाबा कितें बाबा कितले तालाव दिले सकाळच्यान? हे पेट्रोलिंग तुमचे आमी तुमकां सगळे पयले पयशे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुमी पयशे घेतले. हे डेली चल्ला तुमगेले अशें गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणून पयशे घेतले तुमी? तूं आतां PSI सारकें कितले पयशे घेतले? तू उलयना वचूंक कसो मेळटा तुका? तूं उलय मरे, कितले पयशे घेतले तुवें? कितले दिले आनी प्रायवेट गाडी बाबा पळय PSI आतां पळयता हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून, आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय. एकलोय पुलीस उलोवपाक तयार ना. दिले दिले पैसे. पैसे देता बाय. दिले पैसे. साहेब कॅश कसले पयशे? कॅश कित्याक? साहेब कॅश कित्याक पयशे इतले? गोंयच्या कांय पुलिसांचे गुण ह्या नादी लेगीत आयकपाक मेळ्ळा. सूम जळ्ळे पूण पीळ वचना म्हळ्यार परिस्थितीचो अणभव आयलो तरी मनीस सादूर जायना अशी गत गोंय पुलिसांची जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना.
ह्या नादी लेगीत कांय पुलिसांच्या बाबतीत अशीच लाच घेवपाची प्रकरणां उक्ताडार येयली, जी गोमंतक टीव्हीचेर लेगीत दाखयल्ली. ह्याच वाठारांत कशे ट्रॅफिक पुलीस केरळांतल्या पर्यटकांकडल्यान लाच घेतात ते लेगीत उक्ताडार हाडिल्ले. मात आता परत ह्योच घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान एक गंभीर हुस्को निर्माण जाला. कांय दिसा आदीं मायणा कुडतरे अल्पवयीन भुरग्या सयत 5 तरणाटे पुलिशेच्या ताब्यात आसतना तांकां मारपेट, छळणूक आनी लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप वकिलांच्या हजेरेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तरणाट्यांनी केल्लो. जाल्यार आतां आमोणा सांखळे जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाकच पुलिसांनी अटक केलो. पुलिसच ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडटा जाल्यार ते स्वता पुर्र जावन चलयता तेन्ना कशें कितें? आतां तर कुळ्या वाठारांत पत्रकारांनी पुलीस पयशे घेतात ते व्हिडिओ काडल्या, जे वाऱ्याच्या वेगान बरेंच व्हायरल जायत आसा. खाजगी गाडयांनी बसून पुलीस पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत दिसून आयला. ताका आतां कितले तथ्य आसा ते मागीर कळटले. मात प्रस्न उपरासता तो, असल्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान पुलिसांक सरकारी पगार पावना काय, वा सत्तेचो फकत गैरवापर चल्ला? केन्ना ह्या पुलिसांच्यो शेपड्यो ओडून धरतले आनी केन्ना ह्या पुलिसांचे कान पिळटले? हे चिंतपा सारखे प्रस्न. मजगती ह्या व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात गंभीरतायेन नोंद केल्या. तशेंच फोंडेच्या SDPO कडेन खर कारवाय करून 2 दिसांनी रिपोर्ट सादर करचो अशें सांगले. तशेंच एकदा रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत कारवाय जातले अशें SP शेखर प्रभुदेसाय हाणें सांगले. सर, एक व्हिडिओ व्हायरल जालो काल की पुलीस कॉलेज जे चॅकपोस्ट आसा तांकां पयशे घेता आनी तेजी तुमचे कितें एक्शन आनी कितें डिटेल्स? तो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचो आमी सिरियस वी हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ दॅट. SDPO Fonda has been asked to conduct preliminary inquiry into this matter and submit a report within 2 days. Once we get report, we will take departmental action on the basis of the inquiry report. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. धारबांदोड्यात 2 मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात 69 वर्साच्या पणसुले वाठारांतल्या विजय चव्हाण हे दादल्याक मरण आयलें. जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ना ते आता खंय वयता आमकां खबर ना, कारण हो स्टेट हायवे आशिल्ल्या कारणान ते मोल्या वयल्यान बरो रोड स्टेट आमी म्हणजे 200 स्पिडीन 200-250 स्पिडीन ते गाडी चलयता. ते वांगडा ते 25-50 जाण आसता, ते रेसी मारता काय कळना, इतले स्पिडीन ते गाडी चलयता. कांयच पुलिसांनी म्हणजे पुलीस हरशी पळय ओवर स्पीड आनी येता तांकां कांयच लागना. ते पुलिसांनी सरकारान पुलिसांक निर्देश दिवपा जाय आनी तेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. संडे पुलीस धरून तांकां दर संडे आनी सुटी आसता पळय तेन्ना एक तेंचे रॉबर्ट व्हॅन बी आसा पळय त्यो दवरून तेंचेर मातशें नियंत्रण दवरपा जाय. रायडरा बद्दल म्हाका इतलें दिसता जे पळय स्पीड ते मारता पळय तो आतां हो एक्सिडेंट जाला तो सामको 69 जाणटो तो स्लो आसलो कळ्ळें. तेणें ती गाडी पळयली आनी हितून घेवपाक घेतली तेन्ना ती गाडी ते रायडर कितल्या स्पिडीन पावले पळय ताका तेजो अंदाज ना कळ्ळें. पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी हेजेर मातशी त्या रायडराचेर मातशी एक्शन घेवपाक जाय. बाबा तुमकां कितली सुद्दां स्पीड लिमीट आसा. कुडचडे बाजारांतलो कोयराचो डिगारो खांडीवाडा वाठारांत आशिल्ल्या प्राथमीक शाळेच्या फाटल्यान हाडून उडयतात असो आरोप थळाव्या लोकां सयत कुडचडे फ्रंटान केला. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून शाळेत येवपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. तशेंच पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोयराचो विलो बेगोबेग लावचो अशी मागणी थळाव्या सयत कुडचडे फ्रंटान केल्या. शीक जाल सामकी घाणी येता घेवपा घाणी येता सगळ्यांक हें करपाना सामकें रेबी भरलां
उदक वचना सगळं उदक जावन रावला कोणान रावला उदक काल अननोन पर्सन येवन हे उडयला कोणे उडयले ते आमकां खबर ना मागीर आमी आमचे कावन्सिलराक सांगले ताणी येवन मागीर ते मातशें बंद केले तरी पूण अजून ते व्हरना आनी आमच्या भुरग्यांक सामकी त्रास जाता सामको आमी विंडो बंद करून शिकयताले तांकां भुरगीं थोडी गाडीन येयना पेरेंट्सांनी धाडना वाचायला पेडणे पुलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या सामके वायट अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सांक झाडां झोपांनी रेवाडो घाल्ल्यान ह्यो इमारती सामक्यो भूत बंगल्याची याद करून दितात. ह्यो इमारती बेगोबेग मातये बरवण करून पुलिसांक रावपाक नवे क्वॉर्टर्स उबारचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. पळयात. हांव सध्या आसा जे पोलीस क्वॉर्टर्स आसा पेडणे ते निवासी गाळ्यांकडे आसात. हांगासर 1, 2, 3 निवासी गाळी आसात. थंय काही कर्मचारी रावतात पूण जे बाकीचे 3-4 क्वॉर्टर्स हांगर आहात तांची दशा पळयल्यार दिसता की सरकार कित्याक हांगासर दुर्लक्ष करतात. भूत बंगल्या सारखे हांगासर वाठार दिसून येता. हांगासर व्हडा प्रमाणान जी मोडकी गाडयो आसात वाहनां आसात आनी क्वॉर्टर्सान जर लक्ष मारल्यार तशी साफ सफाई जायना. परिसर वाठारांय साफ सफाई केलो वचना. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जे पयसल्यान पोलीस कर्मचारी येतात आनी तांकां निवासाची सोय नासता त्या खातीर सरकारान दूरदृश्टी दवरून एक क्वॉर्टर्स उबारले आशिल्ले. पूण आतां असो प्रकार घडला की ह्या वाठारान जायते पोलीस आपल्या घरा पयस ठिकाणी वयतात आनी रावतात पूण हांगासर जे क्वॉर्टर्स आहात ते रिपेर कित्याक सरकार करना. हांगासर कित्याक दुर्लक्ष जाता होय प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत जनतेक म्हणजे जांची घरां आसात मागीर ती स्वताच्या जमनीन आसुवे भाटकाराच्या जमनीन आसुवे ती म्हजे घर येवजणे खाली ती घरां नावार करपाची तांचो यत्न सुरू आसात. पूण ज्यांकाच गरज ना तांची घरांच नावार जावंक शकना अशा गरिबांक सरकार खंय तरी जमनी दिवपाचो यत्न सुरू आसात. पूण जर सरकाराक हे क्वॉर्टर्सच रिपेर करपाचे ना किंवा ते फुडें व्यवस्थीत करपाचे ना सरकाराक जागा नाका आशिल्ली जाल्यार हांगासर एखादो बहुउद्देशीय इमारत उबारची जे निवासी इमारत म्हणटा आनी तातूंत फ्लॅट तयार करचे आनी जांकां घरात ना तांकां म्हजो फ्लॅट ही येवजण एक सुरू करून जर अशा गरिबांक हांगासर सोय केली जाल्यार तांचे आशीर्वाद सरकाराक मेळटले. सरकार वेगवेगळ्या नजरेतून कामां करतात पूण हांगासर जे फ्लॅट म्हणजे जे क्वॉर्टर्स आहात ते क्वॉर्टर्स सरकार कित्याक रिपेर करिना हो प्रश्न आसा. सरकाराक ही जमीन नाका. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान जे जमनी सरकार घेता आनी प्रकल्प हाडटा ते मागीर जमनींचे फुडें कितें जाता. हांगासर ज्या पद्दतीने हे क्वॉर्टर्स आहात तो परिसर जर पळयल्यार तो अस्वच्छ दिसतात. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह.